नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो मुख्य खबरो. 4 राज्यांचे विधानसभाचे निकाल येवंक लागल्यात. सकाळ सावन आयिल्ल्या खबराप्रमाण भाजपा मध्य प्रदेशात 2/3 बहुमत जोडून जाल्यार राजस्थान आणि छत्तीसगडात बहुमत जोडून सरकार स्थापणुकीचे दिकेन चल्ला. तेलंगणात काँग्रेस पक्ष बहुमताच्या दिकेन चल्ला. तेलंगणात केसीआर हांचे BRSक सत्तेवेल्यान दिवंक काँग्रेस मोठी आघाडी घेता. तेलंगणात भाजपा आमदारांच्या आंकड्यात लक्षणीय वाढ साधताना दिसता. मिझोरामची मतमेजणी आणि निकाल फाल्यां सोमारा येतले. 3 राज्यांनी भाजपाक स्पष्ट कौल मेळ्ळा. तेलंगणातही भाजपान आमदार जोडल्यात हाचे श्रेय मोदी सरकाराच्या उदरगत आणि जनकल्याणाच्या वावराक वता. प्रधानमंत्र्यांच्या गॅरंटीचेर लोकांचो विश्वास आसा अशें भाजपान म्हळां. Now this shows that the politics of the country is becoming modified. MODIFIED. क्यों? मोदी जी ने ईमानदारी से, निष्ठा से विकास, जन कल्याण, सुरक्षा और राष्ट्रीय गौरव के लिए जो काम किया है, सांस्कृतिक गौरव के लिए, उसमें विश्वास है. और विपक्षी दलों का, कांग्रेस का नहीं कि ऐन वक्त पे जब चुनाव आया तो आपने घबराहट में, बौखलाहट में, प्रेशर में ये वादा कर दिया, वो वादा कर दिया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कभी जात का कार्ड, कभी तुष्टीकरण का कार्ड, वो सब फेल है. मेरा मानना है अब ये स्पष्ट हो गया है कि इस देश में गारंटी एक ही है, मोदी की गारंटी, और बाकी सब ढपोरशंक. मध्य प्रदेशात भाजपा 2/3 बहुमतान गड राखता. 230 मतदारसंघांनी वेंचणूक जाल्ली. आता मेरेन आयिल्ल्या खबरेप्रमाण 166 मतदारसंघांनी भाजपान आघाडी घेतल्या. सरकार स्थापणुके खातीर 116 बहुमताचो आंकडो भाजपा पार करता जाल्यार काँग्रेस पक्ष 62 मतदारसंघांनी आघाडीचेर दिसता. हे प्रमाण भाजपाक मध्य प्रदेशात 57 सुवातांची वाढ जाल्या जाल्यार काँग्रेसीक 52 सुवातांचो फटको बसता. मध्य प्रदेशात मतदारांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान हांचे फुडारपण, तांचो वावर आणि डबल इंजिन हांचेर प्रचंड विश्वास दाखवून हो कौल दिला अशें भाजपा फुडाऱ्यांनी म्हळां. मार्गदर्शन मिला. मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं. फिर हमने पूरे चुनाव को पूरी ताकत से सामूहिक नेतृत्व में लड़ा. हमारे प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी और संगठन के बाकी सारे कार्यकर्ता भी काम में लगे. और सबसे बड़ी एक बात और है कि डबल इंजन की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद सदैव मध्य प्रदेश को मिला. तो केंद्र सरकार की योजनाओं का भी आदर्श क्रियान्वयन हमने मध्य प्रदेश में किया. और मध्य प्रदेश सरकार ने इतने वर्षों में, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा जिसमें बेहतर काम ना किया हो. ये एक दिन में परिणाम नहीं आता, लगातार बेहतर काम करने के कारण परिणाम आता है. और महिला सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना एक कड़ी थी, अगली कड़ी. लाडली लक्ष्मी, कन्या विवाह, रिजर्वेशन महिलाओं को, बहनों को, ऐसी श्रृंखला थी. उसकी एक अगली कड़ी थी लाडली बहना, और अब होगी लखपति बहना. तो उनका भरपूर आशीर्वाद मिला, लेकिन समाज के हर वर्ग का आशीर्वाद मिला. मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि जनता का स्नेह, प्रेम और विश्वास हम सबको भारतीय जनता पार्टी को मिला. राजस्थानात भाजपान बहुमताची आघाडी घेतल्या. विधानसभेच्या 199 सुवाता खातीर वेंचणूक जाल्ली. भाजपान 100 वयर म्हणजेच 115 सुवाती जोडून सरकार स्थापणुकेक बहुमताचो आंकडो पार करता अशें चित्र दिसता. जाल्यार सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष 69 सुवातांचेर आघाडीचेर दिसता. भाजपान आपल्या आमदारांच्या खात्यात 42 आमदारांची वाड केल्या जाल्यार अशोक गेहलोतांच्या काँग्रेस पक्षाक 30 सुवातांचो फटको बसपाचो निकाल दिसता. हेर आमदारांचो आंकडोय उणो जावन 15चेर पावता. राजस्थानात मतदारांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाचेर आनी उतराचेर विश्वास दवरून तांकां मान दिवन हो कौल दिला. मोदी सरकाराच्या लोकहितकारी प्रशासनाचो हो कौल आसा अशें केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी म्हळां. जिन्होंने ये दिखा दिया है कि गारंटी केवल एक चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं. और इन चुनावों में भी ये स्पष्ट तौर पर उभरा है कि लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं, मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण में विश्वास रखते हैं. और कुल मिलाकर देखा जाए
कांग्रेस की गारंटियां फेल हो गई। जहां भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, ये इस तरह चिपका है कि महादेव ऐप के बाद तो और चिपका है। वहीं पर राजस्थान की महिलाओं ने मन बना लिया था कि बहुत हुआ अत्याचार और भ्रष्टाचार, अब माफ करो कांग्रेस की सरकार। कुल मिलाकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर वापस मोहर लगी है। मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है, और जहां जहां कांग्रेस की राज्य सरकारें थी वहां जनता ने पूरी तरह नकारा है। अब जो लोग विदेश यात्रा पर छुट्टी मनाने जाना चाहते थे वो लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। आघाडी घेतल्या। छत्तीसगडात 90 सुवाता खातीर वेंचणूक जाल्ली। भाजपान 53 सुवातांनी आघाडी घेतल्या। मुखेलमंत्री भूपेश बघेल हांची काँग्रेस 35 सुवातांचेर आघाडीचेर आसा। बहुमता खातीर 46 आमदारांचे बळगे जाय। काँग्रेसीक 33 सुवातांचो फटको बसता। छत्तीसगडात 54 सुवातो जोडिल्ल्या भाजपान आपल्या खात्यात 38 आमदारांची वाड केल्या अशें चित्र दिसता। हेरांक 1 ते 2 सुवाती मेळटात। भाजपाचे फुडारी आदले मुखेलमंत्री रमण सिंह हांणी ह्या निकालाचें श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां दिलां। मोदी सरकाराच्या 9 वर्साच्या वावराचें हें फळ। लोकांनी प्रधानमंत्र्यांचे गॅरंटीक कौल दिला अशें सांगतना भाजपाच्या केंद्रीय फुडाऱ्यांच्या तेक्या खातीर रमण सिंह हांणी उपकार मानल्यात। छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और कांग्रेस के कुशासन का अंत होने वाला है। ये मैं लगातार कहते रहा हूं। 1.5 साल से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पूरा प्रदेश घूमा है, जनता से संवाद किया है, कार्यकर्ताओं से संवाद किया है। उसके दम पर मैं ये कह रहा था कि हमने सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी है। जनता के हर मुद्दों पर हमने काम किया है और इसलिए पूरा भरोसा था कि जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और मोदी जी ने लगातार छत्तीसगढ़ की जनता का जो मार्गदर्शन किया, भरोसा दिलाया, मोदी जी के भरोसे पर जनता ने ये अपना मत दिया है। तेलंगणात काँग्रेस पक्षान आघाडी घेवन मुख्यमंत्री केसीआर हांच्या BRS पक्षाक सत्तेवेल्यान देंवयता अशें चित्र आसा। तेलंगणात 119 आमदारांच्या सुवाता खातीर 30 नोव्हेंबराक वेंचणूक जाल्ली। काँग्रेस पक्ष 64 सुवातो जोडून बहुमताचो 60 सुवातांचो आंकडो पार करता। काँग्रेस पक्ष 45 सुवातांची वाड करता, जाल्यार सत्ताधारी BRS पक्ष 48 सुवातो वगडावन 40 सुवातांचेर घसरता। तेलंगणात तिसऱ्या सुवातेर आशिल्लो भाजपा 8 सुवातो जोडून आपल्या खात्यात 7 सुवातांची वाड करता अशें चित्र आसा। सत्ताधारी AIMIM ह्या पक्षाक 6 सुवातो मेळटात। असदुद्दीन ओवेसी हांच्या ह्या पक्षाक एका सुवातेचो फटको बसता अशें चित्र आसा। तेलंगाना में हमारी एक सीट थी, वहां से बढ़कर कई गुना ज़्यादा हुई है। वातावरण जो राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया वो केसीआर खिलाफ था, उनके भ्रष्टाचार परिवारवाद के खिलाफ था। उसके नतीजे सामने देखने को मिले। भाजपा का वोट शेयर भी लगभग दुगने से ज़्यादा हुआ है। सीटें हमारी कई गुना ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये अपने आप में एक अच्छे संकेत हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जितना हम चाहते थे शायद तेलंगाना में उतना अच्छा नहीं आया। लेकिन पूरे राज्यों की अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो सब तरफ भाजपा दिखती है और श्रेय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने अपना कीमती समय और जिन पर जनता को विश्वास है, इसीलिए जीत खास है। गोयच्या प्रदेश भाजपाने ह्या निकाला उपरांत पणजे मुख्यालयात मोठ्या जल्लोषात जैत मनयलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या नांवान घोषणा दीत कार्यकर्त्यांनी एकामेकाचें तोंड गोड केलें। जैताचें श्रेय मोदी सरकाराच्या लोकहितकारी आनी उदरगतीच्या वावराक दिला। लोकांक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे गॅरंटीचेर विश्वास आसा अशें प्रदेश अध्यक्ष आनी राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी पणजे भाजपा मुख्यालयात कार्यकर्त्यां मुखार उलयतना सांगलें। 2024 लोकसभा वेंचणुकेत भाजपाच्या जैताची ही नांदी आसा अशें तानावडे हांणी म्हळां। पावती आणि त्यामुळे संबंध देशभर, कारण जे सर्वे केल्ले त्या सर्वेचो सुद्धा बऱ्याच जाण म्हणटाले की 2 राज्यांनी, पण भारतीय जनता पार्टीक पूर्ण विश्वास आशिल्लो, आमच्या नेत्यांक विश्वास आशिल्लो की 3 राज्यांनी भारतीय जनता पार्टीची सरकार स्थापन जातलें। आणि त्या प्रमाण मध्य प्रदेश परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचें सरकार रिपीट जाल्लें आसा। राजस्थानात काँग्रेस सरकार आसलें, पण थंय आज भारतीय जनता पार्टीची एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळिल्ली आसा। आणि छत्तीसगड काँग्रेसचें सरकार आशिल्लें, थंय सुद्धा भारतीय जनता पार्टीची स्वताच्या ताकदीचें सरकार जावपाच्या मार्गार आसा। तेलंगणा हांगासर केवळ एक पार्टीचो आमदार आशिल्लो,
आज तेलंगणा आमी 9+ जावपाच्या मार्गार आसा. त्यामुळे एकूण देशभरा भितर मोदी लहर जी आसा ती लोकांनी तातूंतल्यान दाखोवन दिली आसा. आनी त्यामुळे हांव आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, भारतीय जनता पार्टीचे आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी आणि जे आमचे सगळे म्हणतात की ज्यांची रणनीती, या रणनितीच्या आधाराचेर ज्यांच्यांनी पूर्ण ह्या चारूय राज्यां भितर प्रवास केलो ते आमचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी आणि तिनूय राज्याच्यो आमच्यो भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते, थंयचे नेते, ह्या सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता. जुवारीचो नवो पूल लागी लागी पुराय जाला. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ही माहिती दिल्या. वास्तुरचनेचो अप्रतिम नमुनो असो हो पूल आसा. दुसऱ्या पांवड्यात ह्या पुलाचेर 100% वजन घालून ताचें परीक्षण यशस्वी जाला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ट्विटर एक्साचेर दिल्या. हो पूल येरादारीक पुराय उक्तो जाल्या उपरांत दक्षिण उत्तर गोंयचो येरादारीचो वेळ मोठ्या प्रमाणात उणो जातलो. येरादारी मोठ्या प्रमाणात सुरळीत जातली आनी यो वच करतल्या लोकांक थकाय मेळटली अशें मुखेलमंत्र्यांनी ही माहिती दितना म्हळां. ह्या पुलान गोंयांत मुळाव्या सुविधांक आनी अर्थीक संदीक मोठे बळगे मेळटले अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. ह्या 8 पदरी पुलाच्या पयल्या पांवड्यार 4 लेनी हे आदींच येरादारीक उक्तो जाल्यात. पोन्न्या गोंयच्या सेंट फ्रांसीस झेवियराचें फेस्त फाल्यां सोमाराक जाता. वर्साक 3 डिसेंबराक जावपी हे फेस्त आयतार आयिल्ल्यान एक दीस फुडें धुकल्ले. फेस्ताची नोवेना 25 नोव्हेंबरा सावन चालू जाल्ली. फेस्तांत गोंय आनी लागसरच्या वाठारांतल्यान मोठ्या प्रमाणात भावीक येतात. फेस्ताक फेरी आशिल्ल्यानय मोठी गर्दी जाता. हे गर्देच्या फाटभुंयेर सुरक्षा मतींत धरून गोंय पुलिसांनी सुरक्षा व्यवस्था खर केल्या. इगर्जेत यो वच करतल्या दर एक भाविकाक तांचें वळखपत्र दाखोवप सक्तीचें केलां. गोंय सरकार आनी पुलिसेक सुरक्षा वेवस्थेक कसलोच धोको पत्करपाचो ना अशें उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक नितीन वाल्सन हांणी सुरक्षा वेवस्थेविशीं जागृती खातीर म्हायती दितना सांगलें. वाल्सन हांणी सकाळींच पोन्न्या गोंया इगर्जेक भेट दिवन सुरक्षा वेवस्थेचो नियाळ घेतलो. आनी आतां खेळा मळार अंदू ISLांत 6 मॅची खेळून सगळ्यो 6 मॅची जिखपी FC गोवाची आयज पेजात फॉर्मात आशिल्ल्या केरळा ब्लास्टर्स क्लबा आड खेळ जाता. देशांतल्या आनी ISLांतल्या ह्या 2 दिग्गज पंगडां मदीं फातोड्ड्या नेहरू मैदानाचेर आयज सांजे खेळ जातलो. खेळाविशीं FC गोवाचे मुखेल प्रशिक्षक मेनेलो मार्केज उत्साही आसात. केरळाचो पंगड बरो खेळटा तरी FC गोवा जैता खातीरच आयज मैदानात देंवतलो अशें मार्केज हांणी म्हळां. आनी निमणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, X हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 199 म्हळ्यार 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 म्हळ्यार 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 म्हळ्यार 1228चेर पळोवपाक शकतात. आनी इतल्यान हे खबरापत्रांक सोंपता. नमस्कार.